दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मुगाच्या भाव बहिणीनो, आयल्या वार आमी एका भांगराळ्या लग्ना उत्सवाक गेल्ल्या. तांणी काजार जावन 50 वर्सां जालीं आनी तो मनीस म्हणलो, ताका 2 उतरां म्हणूंक सांगिल्ल्या वेळार तो 2 उतरां म्हणलो, तें सगळ्यांक पासंद जालें. तो म्हणलो, हांवें म्हज्या बायलेक संपूर्ण तरान हांवें ताका दिलांगी नांगी म्हूण गुंतना, पूण म्हज्या पत्नीन ह्या 50 वर्सांनी ताकाच संपूर्ण म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक ताणें ताकाच भेटोवन दिलां म्हणलो. म्हज्या पत्नीन ताकाच ताणें म्हाका सगळी ताची जिणी म्हाका ताणें दिल्या, ताका म्हूण कांयच फाटीं दवरूं ना म्हणलो. सगळेंच ताणें आमकां दिलां म्हणून. खले व्हडले एक चिंताप म्हणून आमच्या समाजींत, आमच्या कुटुंबांत थोडीं आसात तीं संपूर्ण आमकां दितात म्हणून. तिचे लागीं 2 शब्द उलय म्हूण सांगल्यार म्हज्या न्हवऱ्यान म्हाका बरें करून पळयलां म्हणले. तितल्यांत मार कांयच म्हज्या मायनी म्हाका बरें पळयलां आनी म्हज्या न्हवऱ्यानी म्हाका बरें पळयलां. पूण न्हवरो 2 उतरां म्हणलें आसतना ताच्या विशयान कांय सांगूं ना ताणें. हांवें म्हज्या पत्नीक म्हाका सगळें संपूर्ण दिलां म्हूण गुंतना म्हज्या पत्नीन, म्हज्या धर्मपत्नीन, म्हज्या बायलेन म्हाका इतल्या मोगान पळयलां, म्हज्या कुटुंबा मोगान पळयलां, ताकाच ताचें कांयच दवरनासतना ताणें आमकां दिलां कुटुंबाक म्हणून. तशें भारी आयकून खुशी जाली. आज आयच्या ह्या आयतारा 30वो आयतार, ह्या वर्साचो 30वो आयतार, लितुर्जीचो 30वो आयतारा जेजू उलो दिता आमकांच. आमी संपूर्ण देवाक कांयच फाटीं दवरनासतना आमी देवाक दिचें. कित्याक आमी देवाचीं जावन आसा, आमकांच आमी संपूर्ण देवाक दिचें. आनी आमचो मोग केल्या बरी आमकांच आमी कितलें कन्सर्न दाखयता, आमचो कितलो हुस्को आमी दाखयता, तितलोच आमी हेरांचोय हुस्को दाखयचे, हेरांच्या गरजांक पावचे म्हणून जेजू म्हणटा. देखून सगळी नियमशास्त्र एका मंदामेंताचेर उबें रावन आसा. द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, अती व्हडलो मंदामेंत, अती व्हडले नियम आदेश जेजू दिता. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. देवाचो मोग कर आनी तुजो केल्ल्या बरी पेल्याचो मोग कर म्हणून ह्या आयताराचो आमचो वांजेल वो आयताराचो आमकां संदेश. मोगाच्यानो, हे फरिसेव धर्मीक मुखेली येवन जेजू विचारतात, ह्या सगळ्या मंदामेंतांत, सगळीं मंदामेंतां, जायते मंदामेंत आसतात, ह्या मंदामेंतांत अती व्हडलो खंयचो एक? आमकां जायते मंदामेंत आसात, खंयचो आमी एक पाळ्ळ्यार सगळीं पाळ्ळ्यार बरी जाता. एक मंदामेंत आमकां मार्गदर्शन दिता, एक मंदामेंत मुख्य कोलो तो आमकां सांग म्हूण सवाल करतात. ते फरिसेव सवाल करतात जेजू लागीं. हें सवाल कित्याक करतात की म्हणून मंदामेंत जेजूक शिरकोवन घालूंक. कित्याक म्हूण सांगल्यार केदाळ विचारल्यान सवाल हें सवाल केदाळ विचारल्यान तांणी म्हणून अर्थ केल्यार ताचो फाटलो तांचो इरादो, तांचो मतलब, खंयच्या मतलबान ते विचारतात म्हूण आमकां कळटा. तांकां कळ्ळें म्हूण सांगल्यार आमी पयलें विचारचें एक सवाल, केदाळ तांणी खंयच्या वेळगडये तें विचारलें म्हणून. ताळयांच्या आयतारा, दुसऱ्या दिसांनी तिसऱ्या दिसा. ताळयांचो आयतार, मागीर दुसरो दीस, तिसरा म्हळ्यार मंगळारा. ताळयांच्या आयतारा लोकान जेजूक जयकार घालो, ओजाना ओजाना, दाविदाच्या पुताक जय, ओजाना म्हणून जयकार घालो, ओजाना म्हणून ताका येवकार दिलो. जेजूक बरें मागलें आनी लोकांनी, भुरग्यांनी, व्हडांनी परत ताळयो घालून, वाटेर वस्त्रां घालून जेजूक ओलो वैभवाचो वैभवान भरलो. विजृंभणेय स्वागता म्हणटा आमी, विजृंभणेय स्वागता, अती व्हडलो स्वागत जेजूक दिलो. जेजू संतोशान ही खबर सगळ्या जेरुजालेमांत ह्या फरिसेवांक तशें कोणें केल्लें ना. त्या नमनसो जयकार, त्या नमनसो संतोशान येवकार मागलो फरिसेवांक ना. ते वचून मार्केटीच्या जाग्यार येताले आनीकूय मुख्य मुख्य सिटी सेंटरांत आनी पुराय येताले, कोणूच तांकां गुमान दिनातले. आतां जेजू येताना जेजूक त्या नमनेचो स्वागत दिलो पळोवन तांकां एका तराची भिरांत दिता, एका तराचो मोसोर तांच्या काळजा मनांनी भरता आनी ते आंकांतान भरतात. ते मुखार कळलें गे म्हणलें चिंता तांकां येता. मुखार कळलें वत तुका आमकां आमचो मुखार व्हडलो जायत गे म्हणून लोकांक राय करीत गे, आमची गत कितें गे म्हणल्यार तें भिरांत तो मोसोर
त्यो मोसराच्या आनी सरशी बरशी वो मोसोर आनी हे भिरांत आनी हे पुरा तांचो मतलब हें सांगता घालून जेजूक ताका डिस्क्रेडीट करूंक ताका अपमान करूंक ताचें शिकोवन प्रयोजन नातली वो मनीस व्यक्ती प्रयोजन ना हाका गुमान दिनाकात वो मुख्य व्यक्ती न्ही आमकां म्हणलें दाखोवच्या खातीर तांणी डिस्क्रेडीट करूंक जेजूचें टिचींग डिस्क्रेडीट करूंक ती एक भास म्हणटात आनी जेजू कितें सांगतात एक सवाल दी म्हणून आतां नियम शास्त्रांत मस्त आसा इगर्मातीची त्यो मस्त नियम आसात एक नियम आमकां मुख्य सांग म्हूण सांगल्यार आमी एक मात पाळटा म्हूण सांगल्यार देखून कांय गुत्त नातलो गुमान नातलो वो प्रयोजन नातलो बुदोवंत न्ही हाचें आयकनात म्हूण सांगच्या खातीर ते तेचें एक तांकां जेजूक पास मांडूंक ते सोदतात हे सवाल विचारतात की आपणाच्या जिविताक हें ते तांचो आनी एक इरादो म्हळ्यार जेजूक तांकां बुलोवंक पळयतात जेजूला कितें सांगता आपणाच्या जिविताक मार्गदर्शन दितलें तशें आमच्या जिविताक अति मुख्य केंद्र द सेंटर ऑफ आवर लायफ करचें आमच्या लायफाक द सेंटर ऑफ लायफ खंयचें एक नियमशास्त्र तूं दी एक नियमशास्त्र दी तें आमच्या जिविताक अति मुख्य आमकां गरजे पडचें तसलें आमकां दी म्हूण ते सांगतात आमचें जिवीत मार्गदर्शन दिवचें गायड करूंक आमकां मुखार वचून गायड करचें जाल्यार आमकां एक तूं सवाल दी म्हणून आमकां एक नियमशास्त्र एक नियम दी इतली नियम आमकां खंयचे पाळचे म्हूण कळना एक नियम दी म्हणून एक नियम दी म्हणून आनी कसलें चड आमकां पडोवन गेलां आमकां जिविताक कसलें नियम अती गरजेचें तें आमकां दाखोवन दी तूं एक दी म्हूण जेजू लागीं सरतात देखून कसलो मंदामेंत आमकां गायड करता म्हूण ते विचारतात देखून एक मुख्य उपादेश धरून घेवन उरले उपादेश आमकां उरले उपादेश नियमशास्त्रांत जायते उपादेश आसात ते पुरा शिकोवंक वो उपादेश आमी मतीन धरून उरले अर्थ काणून आमकां जाय पडटा आमी शिकोवंक आमकां आदार जावच्या बरी एक आमकां उपकार कर एक उपादेश तूं गुरू निंगी तूं बुदोवन निंगी तर आमकां एक उपादेश सांग म्हूण ते सांगतात देखून कित्याक म्हूण सांगल्यार तांच्या जुदेवांच्या नियमशास्त्रांत 613 नियमावळ आसली नियम आसली आतां आमच्या भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनांत कितली नियमां आमकां पाळोवंक भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनांत नियम आसात तशेंच आमकां रेग्रो आसात तांकांय 613 रेग्रो आसल्यो 613 रेग्रो आसल्यो उपादेश आसले तातूंत थोडे हेवी म्हळ्यार बरम आसले अति गरजेचे बरम आसले वेयटी नियम आसली थोडी आनी थोडी लेस वेयट थोड्यांक चड वेयट थोड्यांक लेस एक तुका चड तूक उणें म्हणल्यार बरी ते आशिल्ली नियम आसली आतां कसले मुख्य नियम आमकां एक दितू आनी तूं कसले मुख्य नियम एक आमकां गायड करचें आमकां चलोवन वचचें एक नियम दी म्हणून आनी जुदेवांत जेजूच्या काळार त्या झाडां दोग जण अती मुख्य आसले एकलो जुदेवांचे गुरू आसले आनी ते बुदवंत आनी तांकां सगळीं मांडटाले जुदेवांच्या समाजांत दोग जण आसले एक राब्बी हिल्लेल आनी एक राब्बी शामायक तो बुजवंत आनी तो बरो म्हणून तो लोक लेखतालो ताका बुजवंत देवाचो मनीस तो प्रवादी म्हणून तो राब्बी ताका राब्बायक तो लोक मांडटालो आनी ताच्या लागीं लोकांनी येवन विचारलें एक नियम आमकां दी एक नियम ते अर्थ करून आमचें जिवन आमी मार्गदर्शनाक आमकां जिणेंत मुखार साल्वासान जोडूंक एक नियम आमी सुखान आसतना पाळूंक एक नियम आमकां दी म्हूण विचारतात त्या जालो तो रागान ताचें बेत काडटा विचारल्यांक आनी परत बिजयता तो लोक उठोवन धांवतात तेंचो मागीर तितलो राग आयलो ताका नियमां हर एक देवान दिल्ली हर एक नियमां तुमी पाळीचें म्हूण सांगता हर एक नियमां गरजेचीं हर एक पाळूंक जाय एक काल पाळटात गी म्हूण ताणें खाण बेत बिजोवन सोडलें पूण हिलेलान एक सांगलें हिलेल म्हळ्यार आनी एक राब्बाय ताचे कडेन सवाल विचारलें सवाल विचारल्या वेळार तो म्हणलो तूं खंयचें द्वेशिताय पळय तुज्या जिणेंत कितें द्वेशिताय अशें करूं नजो म्हूण द्वेशिताय पळय म्हाका कोणें अशें करूं नजो हें केलें तुका तूं कितें द्वेशिताय तें हेरांकी करिनाका म्हूण तुका कोणें चीट करूं नजो हांव चीट केल्यार म्हाका बेजार जाता
दिता म्हणून सांगचें दिनासतना पयशे व्हरून वाड दिता म्हणून म्हाका चीट करचें म्हाका सोंसूंक जायना, हांव तें हेट करता म्हणून तुका बघता जाल्यार तुंय दुसऱ्यांक चीट करनाका, तुंय दुसऱ्यांक चीट करनाका. केदाळे तशें तुवें केलें बरें केल्या वेळार हेरांनी वळखाचें जाल्यार हेरांनी तुका बरें केल्यार तुंय ताणें बरें केल्लें बरें वळखो. कोणेंय तुज्या फाटल्यान तुज्या विशयान पाड उलोवं जो म्हणून कोणेंय म्हज्या फाटल्यान म्हज्या मुखार कोणें पाड उलयलां हांव सोंसतां, म्हज्या फाटल्यान बरें बेश्टें पटी मारून आमच्या विशयान पाड उलयतात ते म्हाका उलोवंक सोंसूंक जायना. तुवें हेट करता म्हणटाय तर तुंय हेरांच्या फाटल्यान कांय उलोवंक वचनाका. हें राबाई इल्लेल म्हणटा तूं कितें अपेक्षी नाय पळय, कांय तुका हेट करताय हेरांनी करूं जावन अपेक्षी नाय अशें म्हाका करूं जो हें अपेक्षी ना म्हणटा पळय तें तुंय तांकां करिनाका म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. देखून हें सवाल ती विचारतात मोगाच्यान. देखून माथेव सांगता त्या बऱ्या इराद्यान विचारिनात म्हणून, ते बऱ्या इराद्यान विचारिनात म्हणून माथेव ताच्या वांजेलांत आमकां क्लू दिता. बऱ्या इराद्यान आमी खंयचो खोवलें सवाल आमी खोवलें मस्तान तूं नियम शास्त्राचा एक नियम खंयचें आमकां तें दी म्हणून ती विचारूंक आयिल्लें म्हणून. देखून ते वायट इराद्यान आयिल्ले ते नियमशास्त्रां अतिवरचो नियम खंयचो गे म्हणून वायट इराद्यान आयिल्ले. इवल इंटेन्शन, तांचें इंटेन्शन मेलिशियस इंटेन्शन, ते समयाची परिक्षा करूंक आयिल्ले म्हूण माथेव आमकां क्लू दिता. देखून मोगाच्यान 613 नियम आसात ते 613 तातूंत 365 म्हळ्यार 365 नियम नेगेटीव म्हळ्यार सोरी नाका, पडसाक सांगनाका म्हूण. 365 म्हणटा तुमकां कितें उडासाक आयलो? एका वर्सांत 365 दिनां आसात म्हूण 365 डे इन ए इयर. देखून 613 365 तशें करिनाका अशें करिनाका म्हण नेगेटीव नकारात्मक नियमां. दिवशी मारिनाका, पडसाक सांगनाका तशें नियमां. मागीर उरलीं कितलीं तातूंत? मागीर उरलीं कितलीं? 248 248 उरलीं. मागीर तीं पॉजिटीव. निजा देवाक मान दी, तुजो मोग केल्या बरी, पेल्यासोय मोग कर, पेल्या शेजाऱ्याचोय मोग कर, गरजेवंतांक पाव, दया दाखय, हें पॉजिटीव. ती 248 म्हळ्यार 248 म्हळ्यार आमच्या कुडीचीं हाडां, मुख्य हाडां 248 हाडां आमच्या कुडीचीं मुख्य हाडां आमच्या कुडींत हाडांत. म्हळ्यार म्हाका सगळ्योच आटापता नियमशास्त्र बरें करूंक, पॉजिटीव करूंक. देखून म्हजें सगळें जिवीत एक देवाक एक खरार एक देवाकच म्हजें सगळें जिवीत काबार जाता, म्हणजे तो काबार जाता. म्हळ्यार 248 म्हळ्यार हाडां मनशाची, ह्युमन बॉडी, आमच्या बोन्स ऑफ ह्युमन्स. देखून देवाचो आमी हें घाल म्हळ्यार आमचें सगळें जिवीत देवाचे नियमांक काबार जाता. 248 देखून हर एक दिसा एक तें आनी पॉजिटीव 248, 365 नेगेटीव प्रोहिबिशन्स आनी 248 पॉजिटीव नियमां हें सगळें आमच्या जिवान काबार जाता आमी दाखयता. दाखलो पळया 248 पळय दाखल्याक एक कितें म्हळ्यार आमकां पॉजिटीव तें आसा म्हळ्यार मसली म्हणजे खाणा जेवणा विशयान तें सांगता. खाणा जेवणा विशयान दिवचे नियमान सांगलां खालें म्हळ्यार तूं खाण जेवण करतना मसली आतां मसलेचें म्हळ्यार फूड मसली खाताना कोवळां आशिल्ली आनी पाकाटी आसली मसली खा म्हण सांगलां. पळय त्या विशयान सांगता म्हळ्यार आमचें सगळें जिवान कवर जाता. एक दाखलो दिवचो उरले आसात. कोवळां आसली आनी पाकाटी आसली म्हटली. कोवळां आसली पाकाटी आसली म्हणजे तारले, कोवळां आसात पाकाटे आसात ती मसली खा म्हणून. आनी संदाळे आनी शेवटे, एरल्यो, बांगडे ताका पाकाटे आसात. एक पाकाटी आसा जेन्ना कोवळां आसली ती मसली खा म्हणून तें सांगलां, ती बरी म्हणून. पूण पाकाट्यांनी नातिल्ली मसली, कोवळां नासली मसली, कुबे, सुंगटां ताका पाकाट्यांनी नात.
देखून ती उणी काम देखून सुंगटाण केल्यार थोड्यांक तोपणी आनी सुरू जाता इल्ली केल्यार कांय जायना चड खावंक जायना तारलेंच केल्यार आमकां कांय जायना देखून पवित्र पुस्तकांत तशें बरोवन आसा देखून नियमशास्त्र सगळीं जिणेक खाणा विशयांत जेवणा विशयांत आनी आणकी जायतें आसा तशें जेजू सुरू करता उल्लेख करून ताचे विसरल्या वेळार जेजू तांकां जाप दिता जेजू उल्लेख करता सुरू करता द्वितीय नियम 6 अध्याय 6 चॅप्टर आनी 4 आनी उरले 4 6 4 एंड द फॉलोवींग वर्सच जेजू सांगता सो पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां म्हणून म्हणटा जेजू आनी सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन देवाचो मोग कर म्हणून बरयलां सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन काळजान आत्म्यान सक्तेन देवाचो मोग कर म्हणून मातयेव इल्लीशी बदलावण हाडटा तो सगळ्या तुज्या सक्तेन म्हणल्यान सोडटा सगळ्या तुज्या काळजान म्हणल्यान दवरता सगळ्या तुज्या आत्म्यान म्हणल्यान दवरता आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन म्हणल्यान काण सगळ्या तुज्या मोनान म्हणून कित्याक मोन गरजेचें देवाचो मोग करचें मोन जायचें तें नासतना तुवें सकत काळीज जायचें मोग करूंक आत्म्या वरवीं करीचें तुज्या स्पिरिटान आत्म्यान करीचें आनी तशें तुज्या मोनान करीचें मातयो मोनान घालता तें मोन गरजेचें तो सकत काडटा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मोनान देवाचो मोग कर म्हणून बारीक गरजेचें मोन गरजेचें आमी देवाचो मोग करूंक पयलीं मोनांत नियाळ करीचें चिंतीचें मोना भितर काळजा भितर आत्म्या भितर गेलें जाल्यार आमी देवाचो मोग करता आनी तशें देखून सगळ्याच्या मनाक तो आटापता देखून सगळें सत्य म्हणून तो देखून सगळ्या हें सगळ्या मोनान म्हळ्यार काळीज ओत्मो आनी मोन म्हळ्यार सगळें व्यक्तित्व आटापता तांचो आटापून आसा सगळें व्यक्तित्व इनवॉल्व्स द होल पर्सनॅलिटी अर्दें पर्सनॅलिटी सगळें पर्सनॅलिटी मोग करूंक व्यक्तित्वाचें प्रश्न हें व्यक्तित्वाचें प्रश्न मोग करचें आपणें सगळ्या व्यक्तित्वाचें प्रश्न शिवाय अर्द्या व्यक्तित्वाचें न्ही सगळें व्यक्तित्वाचें प्रश्न सवाल हें देखून सगळें व्यक्तित्व तांचो आटापता टोटल एलिजन्स सगळें जिवीत म्हजें सगळें व्यक्तित्व म्हजें मोन म्हजें काळीज आनी म्हजें टोटल पर्सनॅलिटी हांवें मोगाक समर्पीत करचें म्हूण जेजू दाखयता हांगा जेजू दाखयता टोटल समर्पीत करचें देखून हें ग्रेटस्ट कमांडमेंट देखून म्हजें सगळें व्यक्तित्वांत हांवें मोग करीचें सगळ्या व्यक्तित्वान तण म्हण दण घाल हांवें मोग करीचें म्हण जेजू म्हणटा देखून मोग करतना कित्याक शेजाराचो मोग करीचें कित्याक आमी शेजाराचो मोग करचें गे म्हणल्यार सवाल जेजूचो मोग आनी म्हजो मोग केल्यार पळोवपाना गे कित्याक शेजाराच्या मोगीतलो तूं दुसरे खंय हांवें पळोवना जेजू आमकां क्रिस्तांवांक अति मुख्य शेजाराचो मोग करचें म्हणटा देवाचो पयलो मोग करूंक आद्यता दिचें देवाचो मोग करचें आनी सगळीं सांत म्हणटात देवाच्या मोगांत आमी वाडल्या बरीत आमकां चड आनी चड देवाच्या मोगा मुखार येताना पेल्याचो मोगी आमकां दिसता म्हणून देवाचो मोग केल्ल्या मनशाक देवाच्या मोगार आशिल्ल्यांक देवा तें एकवटल्यांक तांकां पेल्याचो मोगी तितलोच गरजेचो जावंक पावता पेल्याच्या मोगान ती तितल्यांत वाडटात पेल्याचो मोग करून तितली तांकां उर्बा देखून देवाचो मोग करतना ती शेजाऱ्याच्या पेल्याच्या मोगाचें ती मान्यता दितात शेजाऱ्याच्या मोगाक कितें मोल दितात देखून देवाचो शेजाराचो मोग करनासतना देवाचो मोग करूंक असाध्य देखून आमी शेजाराचो मोग केल्ल्या शिवाय देवाचो मोग करूंक जायना आनी देवाचो मोग केलोय जाल्यार तूं शेजाराचोय मोग करता सगळ्या संता भक्तांनी देवाचो मोग केला शेजाराचोय मोग केला देखून देवाचो मोग करूंक असाध्य शेजाऱ्याच्या मोगा विणें देखून कोण पळय शेजाराचो मोग करता तो देवाचोय मोग करता आत्मीक मनीस पळय तो शेजाराचोय मोग करता देवाचोय मोग करता देखून डबल कमांडमेंट देवाचो मोग आनी शेजाराचो मोग हें सगळें पवित्र पुस्तक आटापता म्हूण जेजू म्हणटा जर तर तुवें देवाचोय मोग केलोय पेल्याचोय मोग केलोय ती उरलीं पुराय नियमां देवाच्या मोगा तिशीन आनी पेल्याच्या मोगा तिशीन आटापून आसात म्हणून जेजू आमकां सांगता देखून सक्कडी नियम निर्बंध सक्कडी नियमशास्त्राचे आदेश निर्बंध ह्या मोगाच्या उपादेशाचें तुलान करून फरकून आमी पळोवंक जाता म्हणून देवाचो मोग केल्यार आनी पेल्याचो मोग केल्यार तूं कितल्यो मोगांत वाडलाय म्हूण तुलान करूंक जाता नियमशास्त्र कितलें पाळलाय म्हणल्यार हांगा तुलान कर तर्क कर तें फरकून पळोवंक तुका साध्य जाता
देखून सखडी नियमशास्त्र पाळल्या बरी तुका पळयल्या जाता. द्वितीय नियम अध्याय 6 श्लोक 5 सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सक्तीन देवाचो मोग कर म्हूण. गणन ग्रंथांत 19 अध्याय 18 श्लोक तुजो मोग केल्या बरी पेल्याचोय मोग कर म्हणून नियमशास्त्र सांगता. सगळ्या काळजान देवाचो मोग कर म्हणून. सगळ्या काळजांत म्हळ्यार देवा लागीं तुवें संबंद दवरचे आनी देवाक तुज्या जिणेचो केंद्र करून काणयचें. पुटींग गॉड एट द सेंटर ऑफ युअर लायफ. केदाळा तूं पेल्याचोय मोग करताय देवाचोय मोग करताय त्या दाळा देवाक तूं तुज्या जिणेचो केंद्र करून काणयताय. देव तुका मुख्य. खरें तूं करूंक येतना हें देव पसंद करता गी, हें देव म्हाका लायक करता गी म्हणलें चिंतून पळोवन तूं करूंक येताय आनी तें तुका देवाक तुवें तुजें केंद्र केलां, जिणेचें केंद्र केलां म्हणलें दिसून येता. उपादेस पाळूंक सुलाभ गी कश्ट गी म्हणून हांवें चिंतलें काल बसून वचतना वांजेल जेजून दिवचे नियम एक दिला आमकां मंदामेंत, देवान दिलो एक मंदामेंत वो पाळूंक सुलाभ गी कश्ट गी म्हणून. म्हाका बगलें दोनी थोडे वटेन सुलाभ म्हणून बगलें, थोडे वटेन एक फावटी एका दिश्टीन पळयतना सुलाभ म्हणून बगता आनी एका दिश्टीन पळयतना वो कश्टाचो मंदामेंत मोगाचो मंदामेंत आमकां एक दिला तरी तो पाळूंक कश्ट म्हणून बगलें. सुलाभ कितें म्हळ्यार देवाची खुशी जाणा जावंक, ती अर्थ करूंक देवाची खुशी जाणा जावंक. देवाची खुशी ती संकीर्ण न्ही, कॉम्प्लेक्स न्ही, संकीर्ण एक सोडूंक जायना तो मिस्तेर कांय न्ही. देवाची खुशी अर्थ करूंक सुलाभ. ताची खुशी देवाची खुशी अर्थ करूंक सुलाभ. देखून आमी मोगा जिविताक वेंग मारूंक सुलाभ. आमी वेंग मारी जाय. देवाची खुशी जावन आसा आमी मोगाच्या जिविताक वेंग मारी जाय. देखून हो मंदामेंत सुलाभ. हो मंदामेंत कश्ट कित्याक म्हूण सांगल्यार हो मंदामेंत आमकां मोग करूंक आपयला आपोवना. आमकां मोग करूंक आपोवना जेजून. आमकां मोग करूंक आपोवना. जेजून आमकां आपयलां सगळ्या काळजान मोग करूंक. तुमी मोग करा म्हूण जेजून म्हणना, सगळ्या काळजान. हांगा कश्ट सगळ्या काळजान मोग करूंक तितलें सुलाभ न्ही. कोणाचो मोग सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या मनान हेरांचो मोग करूंक मस्तू कश्ट. देखून काजार जिणेंत आमी पळयता, कुटुंबां जिवितान पळयता, काजारांनी तुडतात आनी कितें आमी पळयता. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या काळजान मोग. एकलो तर काजार जिणेंत एक पतीन ह्या पती सगळ्या काळजान मोग करतना आनी एकली पती ह्या पतीन सगळ्या काळजान मोग करनासल्यार ती फूट येता. देखून फूट येनातल्या बरें जायचें जाल्यार तें कश्ट सगळ्या काळजान मोग करूंक. जेजू म्हणटा सगळ्या काळजान मोग करचें म्हूण. देखून सगळ्या काळजांत मोग करूंक जेजू उलो दिता. इट्स अ रॅडिकल कॉल. कांयच फाटीन दवरनासतना संपूर्ण म्हाका भेटोवन दिवंक, व्हंकलेन संपूर्ण न्हवऱ्याक दिवंक, न्हवऱ्यान संपूर्ण व्हंकलेक दिवंक, भुरग्यांनी संपूर्ण आवय बापायच्या बऱ्याक दिवंक. कश्ट मस्त कश्ट. देखून आमकांच आमी संपूर्ण दिवंक कितलें कश्ट. धर्मीक जिविताक म्हाकाच हांवें आमच्या व्हडदीक कापजीन व्हडदीक संपूर्ण म्हाकाच दिवंक कितले कश्ट मारतात. देखून हे कश्टांचो मंदामेंत कश्ट म्हूण आमकां दिसून येता. आमकां मोग करूंक आपयलां. देखून हें रॅडिकल कॉल म्हळ्यार तीव्र तराचें आपोवणें, तीव्र तराचें. उतळ आपोवणें न्ही, हें उतळ सलिसाचें उतळ न्ही, हें तीव्र तराचें आपोवणें जेजून आमकां दिलां. ह्या आयतारा प्रत्येक जावन वांजेल वचतना मागीर तसो नियाळ करतना थंय तसो सर्मांव आयकतना एक उडासोर या नियाळ करया. आमी एक शब्द नियाळ करया. सगळ्या म्हणल्यार सगळो म्हणलो शब्द सगळ्या दिसा आमी तो नियाळ करया. सगळ्या काळजान सगळ्या ह्या शब्दाचेर नियाळ करया. सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या मोगान सगळ्या मनान देवाचो मोग कर आनी तुजो केल्या बरें पेल्याचो कळ. देखून ह्या आयतारा आमी उडास करया. सगळ्या काळजान मोग करचे आसल्या कडेन हांवें कोरोनांतल्यो घडयो तो वेळ घडी खंयचे गी म्हूण नियाळ करया. सगळ्या काळजान हांवें देवाचो मोग करचे जालो. हांव सुकोवन पडलेली वेळ घडी उडासा काडया. सगळो म्हणलो शब्द मतीन दवरून आठया. मागीर हांवें सुकोवन पडली घडी नियाळ करया आनी म्हाकाच सगळो देवाक दिवंक बद्द जावया, कमीट करया. हांव तूं देवाक संपूर्ण तरान भेटोवंक आमी बद्द जाया. दिव्यवाणी